दीस एकलोच आमचो देवा एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवा पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासान सगळी एकूच साक्षात आमकां आपोवन हाडल्यात एकूण आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवा एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवा देव बरो दिसती मोगाच्या बाबण्यानो तुकाय दी फादर आनी माय मोगाचो येवकार हे मिसांत वांटो घेवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाड भयणी भावानो आमच्या आस्कारीन 7 आनाचे पोरवे बाबतीन तयारी करतना आयज जावन आसा निमाणो दीस तयारेचो आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा रचनेची निगा घेवन बरोवचान सैमाची परगटणी करुया भाव भयणानो श्रिस्ती आमकां दर एकल्याक देवाचें फुकट देणें देवान श्रिस्ती रोसतना ती मोगान रोचली आनी श्रिस्ती रोचपा फाटल्यान देवाचो किरीत हेतू आसलो देखून देवान आपणे रोचलेले श्रिस्तीचो सांबाळ करूंक मनशाच्या हातान जबाबदारी घातली पूण आमी देवाक जायते भाशेन श्रिस्तीचो वापर करचे बदलेक श्रिस्तीचो दोनीपण चलयला आमच्या फायद्या खातीर श्रिस्तीचें निसणटोन करून उडयलां देवाचे रचनेची बेपरवा केल्या आमचे आस्वाद म्हण सोडून श्रिस्तीचो सांबाळ करूंक आयचो विशय आमकां आमंत्रण दिता तर आयच्या मिसा बलिदान हें इतेसावन मोतीन दवरून श्रिस्तीचो सांबाळ करूंक आमकां आनी उदीक करून आयच्या निमाण्या नोयनाचो मांडावळ करतली इगोचे वाडो हे समुदायाच्या वांगड्यांक कृपा फाव करूं म्हूण देवा लागीं मागुया ही सुरवातीची उतरां जोणेकल्याची करून आमचेच भितर वचून खंय चुकल्या जाल्यार उगडास करून बोगसणे मागून आमी सांत वांटो घेवंक तयार जावया बरोबर म्हणुया हांव पातकी देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा भाग्यवंत जॉकी आनी आनांक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयची
बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्या पुर्वजांचो मान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचतां. ताच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बसायल्ले सोडवून आमा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी निवृत्तायेन मागतां. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपरान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी मोजेस आयलो आनी ताणें पोरजेक सोरेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा कोळीत केल्यो आनी सगळे हुकूम. पोरजेन एकाच ताल्यान म्हणलें, सोरेस्परान फॉर्मायलां तितलें आमी पाळटल्या. मोजेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं इस्रायेलाच्या 12 कुळाच्या नांवां 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी एक वेदी बांदली. उपरांत थोडें तारून इस्रायेलांक सोर्वेस्पोराच्या मानाक होम आनी बैलाचे शांतीचो योद्न करून लायले. अर्दें रोगोत मोजेसान तोस्तान घालून आनी उरलोलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. कोराराचें पुस्तक घेवन ताणें तें पोरजेक वाचून दाखयलें आनी ताणें म्हणलें, सोर्वेस्पोरान फॉर्मायलां तें सगलें आमी पाळटले, ताचें आमी आयकतले. उपरांत मोजेसान रोगोत घेतलें आनी पोरजेचेर शिवोर मारून म्हणलें, सोरेस्परान तुमचे कडेन केलेल्या कोराराचें हें रोगोत. हो कोरार सगल्यांक ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. दिनवासनेचो येवन देवाक भेटोयात. सगलीं म्हणुया, दिनवासनेचो येवन देवाक भेटोयात. उदेदीन तावन उस्तमे पर्यान सोगटा सोरवांचो देव सोर्वेस्पोर उलयता. प्रितुमेच्या मनशांक तो जमून हाडटा. सोबीत सुंदर सोयनात तावन तो परजोलता. जबाब, दिनवासनेचो येवन देवाक भेटोयात. योद करून म्हजो कोरार मानून घेतली. म्हजे पोरजेक म्हजे मुखार जमून हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता. देखून मोळप ताचें नितीवनपण परगोडटा. जबाब, दिनवासनेचो येवन देवाक भेटोयात. दिनवासनेचो येवन देवाक भेटोय. भोव वर्त्या देवान केल्ले आंगवण्यो पाल. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितली. जबाब, दिनवासनेचो येवन देवाक भेटोयात. उद्गार. Soresporak soy, 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 soy. Soresporak soy, 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 soy. Soresporak soy, soy. Soy, soy, soresporak soy, soy. तुमच्या काळजांनी वोपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. Soresporak soy, 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 soy. Soresporak soy, 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 soy. Soresporak soy, soy. Soy, soy, soresporak soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आनी त्या दिसांनी अशें जालें, गालिल्याच्या नाजारेतांत जेजू आयलो
आनी जुवांव ताका जुवांवान ताका जॉर्दनांत स्नान दिलें आनी उदकांतलो वयर सरना फुडें स्वर्ग उदको जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून आपणाचेर थारलेलो जेजून देखलो आनी स्वर्गार्थान अशी जाप जाली, तूं म्हजो पूत सगल्या आपुरबायेचो, तुजेर आसा म्हजें दादसपण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणीत तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, आयचो विशय जो आमचे मुखार दवरलेलो आसा, रोसणेची निगा घेवन बोरवासान सैमाची प्रगती करुया. आयकूंक आगोडशें दिसता ते विशय सगळे, पूण म्हाका एक संवय आसा सोंपे भाशेन सांगूंक. टेकिंग केअर ऑफ क्रिएशन with hope in our hearts, let us devote ourselves to develop the creation. परत सांगता, टेकिंग केअर ऑफ क्रिएशन, रोशनीची ताची केअर करून बोरवासान आमच्या काळजान बोरवासो धरून आमी आमची पावलां मारुया बरे भाशेन हीच रोसना फुडें व्हरूंक, बरे भाशेन फुडें व्हरूंक. रोसना काबार करूंक न्हय, झाडां बाडां मारून न्हय, पूण ताका नवें रूप दिवंक आनीक ताका मोल दिवंक. आयची वाचपां जी आमी घेतल्यान खेरीत भाशेन शुभ वर्तमान एक वेगळे तरेन आमकां दुसरे वाटेन व्हरता. बाप्तिस्म, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कित्याक सांगना वेगळेच भाशेन रोचणेची बी कांय ना, पूण बाप्तिस्माचेर कोत्तायें आमकां उगडास करून बाप्तिस्मा वरवीं आमचो कायदो ही रोसना फुडें व्हरूंक देवाक मानता त्या प्रमाणे. फ्लॅनेरी ओकॉनर एक काणी बरयता आनी काणयेचें नांव जावन आसा द रिवर, न्हंय. आनी काणयेंत तो एका भुरग्याचे, सुपुल्ल्या भुरग्याची खबर सांगता, ल्हान भुरगें. ताचे आवय बापूय बिजी विथ सोशल वर्क, असली कामां भायर, घराच्या भायर, आनी आपल्या पुताक दिवंक तांकां वेळ ना. आपल्या पुताक, त्या ल्हान भुरग्याक एक ओस्तोरेशी दवरता, एक जाणटी ओस्तोरी, बरी क्रिस्तांव, तिच्या ताब्यान ताका कोत्ता आनी ती ताचो बंदोबस्त कोत्ता. एक दीस ती भुरग्याक घेवन भायल्यान पासोय गेले तेन्ना न्हंयशी पावता आनी ते न्हंयशी नियर दॅट रिवर शी फायंड्स अ प्रिचर, फेमस प्रिचर, फांकी प्रेगादोर थंयसर प्रवचन कोत्तालो. प्रवचन सोंपतोच लोकांक बाप्तिस्म दितालो त्याच न्हंयत. तिणें जबाबदारी सगळे आपल्या खांदार थोडे सोडल्यात आवय बापायन. त्या भुरग्याक काडून त्या प्रिचराच्या हातीन घालता, प्रवचन कोत्तल्या मनशाच्या हातीन घालता आनी तो मनीस, तो प्रेगादोर त्या भुरग्याक हातांत घालता आनी ही उतरां म्हणून जी आमी सदांच वापरता, हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, अशें म्हणून ताका उदकांत बुडयता. आनी बुडकांतलो भायर काडटोच ही उतरां तो ताका म्हणटा. दोळ्यांक दोळे लावन, त्या भुरग्याच्या दोळ्यांक दोळे लावन ही उतरां म्हणटा. कोण ती उतरां?
Now you count, boy. Now you count, boy. Before you did not even count. आतां तुका वालोर आसा भुरग्या, तुका मोल आसा. बाप्तिस्मा पयलीं तुका कांयच मोल नासलें, कांयच वालोर नासलो तुका. अशें म्हणून त्या भुरग्याक आपल्या जाणटे उस्तुरीच्या हातींत परत घालता. नाव यू काउंट. बाप्तिस्मा वरवीं आमी मूळ पातकांत आनी जे नांव आमी नवें जिवीत सुरू करता. नाव वी काउंट. उदकांत बुडोवप जावन आसली आदली परंपरा. पूण जेन्ना हांव 5 वर्सां फाटीं USA आसलो, आमची सगळी इगोर्ज्यो फॉन्ट्स आसात व्हडल्यो. भुरग्यांक आमी हांगा कोत्ता ते भाशेन बाप्तिस्म दिता. पूण एडल्ट बॅप्टिजम आसा तेन्ना तांकां त्या फॉन्टान भितर वचून बुसकुटी घालतात. आनी एक इगर्जेंत थंयसर एक व्हडलो फॉन्ट आसा आनी भुरग्याक सगळी आंगावणी काडून ताका उदकांत बुडयतात 3 फावटी. खरो बाप्तिस्म कसो दिलो म्हूण. आनी असलेंच गोट ह्या भुरग्याक थंय कोत्ता आनी म्हणटा नाव यू काउंट. बाप्तिस्म 3 भाशेचे आसात. आमकां समजणी मेळटा 3 भाशेचे बाप्तिस्म. बॅप्टिजम ऑफ रिपेंटन्स, बॅप्टिजम ऑफ रिबर्थ and baptism of revelation. Repentance. Joan Baptistan dilo to baptism is of repentance. जिवीत बदलात, रस्ते तयार करात, जिवीत बदलात. म्हणजे वायट वस्तू आसा ते तुमच्या जिवितांतली काडून उडयात. बोगसणे मागात आनी जिवीत बदलपाचे परिस्थितीर तुम्ही पावात. जशें आमी सुरवातेक म्हणलां, सुरवातची उतरां आयकून आमचे भितर वचुया. आमी खंय चुकल्या जाल्यार बोगसणे मागुया आनी मिसान वांटो घेवंक तयार जावया. बोगसणे मेळूंक ना, मागुया. हेंच तो जोन बाप्तिस्ता वरवीं ते मागताल्यात. आनी उपरांत बॅप्टिजम ऑफ रिबर्थ, नवो जल्म, रिबर्थ, नवो जल्माचो बाप्तिस्म जेजू दिता. बॅप्टिजम बाय फायर एंड द स्पिरीट म्हणटात. आनी हे बॅप्टिजमाक म्हणटात, बॅप्टिजम ऑफ रिबर्थाक म्हणटात बॅप्टिजम ऑफ द होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्याचो बाप्तिस्म. जेजू जेन्ना आपल्या शिसांक पाठयता, ही उतरां दिवन सांगून पाठयता, वचात, आख्या संवसाराक वचात. सांतोमे इंडियेक पावलो. सो वचात, आख्या संवसाराक वचात, म्हाका शीस करात, विन मोर डिसायपल्स फॉर मी, आनी बाप्तिस्म दियात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी. बॅप्टिजम ऑफ रिबर्थ, नव्या जिविताचो बाप्तिस्म, नव्या जल्माचो बाप्तिस्म. हो जेजूच्या वरवीं आमकां आज्ञा कशी मेवता. आनी तिसरो बाप्तिस्म खंयचो? आयज वाचला तो जुआन बाप्तिस्म. जेजूक बाप्तिस्म दिता. हो तिसरो बाप्तिस्म. हेजो अंतर कितें आसा हाचे मदें आनी दुसऱ्या मदें आमी पळयता 3 वस्तू घडटात त्या बाप्तिस्मांत. स्वर्ग उदको जाता, पारवो पवित्र आत्मो ताचेर देंवता, आनी तिसरें म्हणल्यार एक आवाज आयकी येता. तिनूय हेचेर आमी नियाळ करुया. जुदेव लोक सदांच मानतालो देव खंय रावता? देव वयर, एबाव द स्कायज, एबाव द स्कायज. आमकां दिसपाना मोडप आसा, मोडपाचे वयल्यान तो रावता. आनी तेन्ना आमी ती साम्स वाचता स्तोत्रांत, तातूंत आसा मोडप फोडून तूं ये देवा. स्तोत्र सांगता, मोडप फोडून तूं ये, आमची थंय ये.
आनी हेंच त्या वेळार घडटा. मळब फोडून स्काय ओपन्स, उतरां स्वर्ग उदको जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देंवलो. स्वर्ग उदको जालो, पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपान देंवलो. हो जावन आसलो पयली वस्त जी घडली. दुसरी म्हणल्यार हो पवित्र आत्मो हाची समजणी आमी मेळटा जेन्ना पयलीं रचना देव रचता. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेवता, कितें मेवता? दर्याचेर पवित्र आत्मो उडटा. द होली स्पिरीट होवर्स ओवर द सीज, ओवर द वॉटर्स. पवित्र आत्मो कितें करूंक? नवी रचना वो पयली रचना रचूंक. आनी हेंच आतां घडटा. आतां पयली रचना न्हय ही नवी रचना. जेजू वरवीं एक नवी न्यू इरा, आदलो करार नवो करार सुरू जाता. जेजू वरवीं पवित्र आत्मो ताचेर देंवता. आनी तिसरी वस्त जी घडटा जावन आसा आवाज. गरज आसली ह्या आवाजाची. आनी स्वर्गांतल्यान अशी जाप आयली, तूं म्हजो पूत, सगल्या आपुरबायेचो तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. परगटूंक ताका लागून म्हणटा हांव तिसरो बाप्तीज जावन आसा बॅप्टिजम ऑफ रेवलेशन. प्रकाशणी करूंक परगटूंक की हो जाका हांवें आतां जिवान आतां बाप्तीज दिला तो नॉट एन ऑर्डर इन मॅन. हो म्हजो मोगाचो पूत. ताका सांगता तो, तूं म्हजो पूत, सगल्या आपुरबायेचो. तूं म्हजो मोस्ती पूत देखून हांवें तुजेर बाप्तीज धाडला न्हय, मोगाचो आपुरबायेचो तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. आय एम हॅपी विथ यू. हांव खुशाल. हीं उतरां दाखयता कोण परी ही नवी रचना बिश्टी रचना न्हय, देवान रचलेली रचना. आनी आमी जावन आसात ते रचनेची पाटलावदारां. आनी आमी तर ते पाटलावदारां सुरवातीची उतरां जी आमी वाचल्यांत, रचनेची निगा घेवन बोरमाशान सुम्याची परगटणी करुया. ही परगटणी करूंक आमकां गरज. नवी रचना आमकां नवो संदेश दिता. पातकान जी येतले परजेक नवी दिशा दाखयता. मोजेस सुरवात करता थंयसर आमी जेजू हांगा सुकयता आनी आमच्या हातींत घालता फुडलीं पावलां मारूंक. हेच आमचे आस्कारीन सांतानाक फुडें घालून तिचे भाशेन आमी भाग्यवंतपणी जिवन आमची फळां न्हय मारये परी न्हय जेजू परी, पूण आमची फळां देखीची फळां जावंक आमी तिकाच फुडें घालून आनी सगल्यो आमच्यो गरजो पयल्या नव्यानाक हांवें सांगलेलें, दुसऱ्या नव्यानाक सगल्यो आमच्यो गरजो भावार्थान मागुया. भावार्थान मागनात आमकां मेवचें ना. भावार्थ आसा जाल्यार जरूर मेवतलो. आमेन. उबी रावया आनी भावार्थाची मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, यादनिकांनी आनी म्हत्वशांनी देवाचे रोसणेचो सांबाळ करून आपले पोरजेक देवाच्या उतरांतल्यान मार्गदर्शन दिवंक तांकां प्रेरणा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी रोसणे सोवें आपली जबाबदारी वळखून घेवंक सृश्टी नितळ आनी निर्मूळ सांबाळूंक उपाय घेवंक तांचें मन आनी काळीज उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सृश्टी सांबाळ करूंक जायते समाज सेवक पोट तिडकेन वावुरतात. तांणी सृश्टी आडव्हरतल्याचेर खरी निशेध मारूंक तांकां बॉल आनी कुरपा
फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. रोसणेचो सांबाळ करून देवान आमकां दर एकल्याक दिल्ली ती जबाबदारी वळखून घेवंक, सृश्टी सोवे आमचो मोग दाखोल करूंक आमी सोगोट आनी ओदीक करूंक आयचे नोवेनाची मांडावळ करतली इगोर्जी वाडोवप हे समुदायाच्या भावा भयणांक वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. मंगळा बापा, काल ती कायन केल्ली मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यांत आनी जायती मागणी आमची आसात जी आमी तुजे पांयशी धरूंक मागीर आनाक फुडें घालून आमी ती मागतो. ही सगळी मागणी आमची शार्ती पावय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्परा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, दिनवाशी काळजाचे भक्तीन आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर आनी अब्रामाक आनी ताच्या संस्थीक बसायल्ल्या तुज्या सर्गीच्या दायजांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पातां. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पवित्र आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका वाकाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शगुणाच्या दादल्याक आनी बायलांक उपजोवन दर एका कालार तूं तुजी पवित्र सभा नव्यान बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय दिताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तोलपणाचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. ज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सास्तीक कलराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें मारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Sumia Gesù, tuझे morona mi somorota, tuझे ponosi volpona mi borgota, tuझ्या हेण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जेवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सुवर्णची काल्स तुका समर्पिता. जे मुखार येवंक जी सेवा करूंक आमकां फाळ केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जीवची कुडान रगत शिवतलें आमी समजतां. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा, सिमिया आमचे आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जेवणपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकूत कर. तांकां चेश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पोलचोलीत मोगा मोल पडूंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपुती भाग्योन जुजे भाग्योन दोन दुतान चोर कालीत कमावल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगाताची महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पयदार बापा, सोर वंदन अभिभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडणाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ठाणेंत पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरीच्या सुखाक केल्या आमच्या सरून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां आमचे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासनांक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी आस्ते तोडान शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिर्डीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण दुसऱ्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां.
ह्या वेळार तुझे भोव ओमोळीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कुडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानांत नवो जोल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जाल्याक तुजो सस्तीक पूत दाविदाचे कुळींत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केलें. ह्या जेवणा वरवीं आनी बागयोन जॉकी आनी आनाचे विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हें आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्वदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात की शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सांतान मायेक नोवेनाचे मागणे. सगळीं म्हज्या उपरांत म्हणचे. ए उनोदवंती सांताना तुका उलो मारतल्याचे चुचुरे करतले आनी उपद्यां सांपडलेल्यांचो मोग करतली. माये म्हज्या विघ्नाच्या बारान चेपून हांव तुज्या पांयां पडटा. ल्हानविकायेन मागूंक तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण. पोले माये हांव कसले कोचोडणेन सांपडला तो आनी तुज्या आसऱ्या काल ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं वर्तवताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोराब्याचो. सोरशेगून जे तुज्या गोराब्यान वसल्यात तेच आमच्या गोराब्यान वसोशे कोर. मोग गोबायले मोदे ओरचोडीनी आल्कोलीनी सोसणीकाय बरी रीत रोवी भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुरबाय आनी सोरशेगून जे गोराब्याक करतात संवसारान सुकेस आनी देवाक मानता तसलो. मोचे मागणे आनी गरज घाल तुजे दुवे भाग्यवंती आंकवार मुरये मुखार आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या नातवा जेजूच्या सिंहासना मुखार ताका मेलच्या बरो फोल. आतां हांव मागता ती वोस्त म्हाका मेलो सोर ताची पाट तूं सोडूं नाका पूण सोगता आदी मेलून घे म्हाका बाग एका दिसा पावच्या स्वर्गार तुज्या आनी मोरयेच्या आनी सोमेस्तां सांतांच्या सांगाता ससनाच्या ससनांक वाकणच्याक ताका आमेन. ए बोरवे सांताना आवयतीची जी वर्तवता आमचे जिवीत आमचे अमृत आनी आमचो बरवसो. विनोती कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वोस्त आमकां मेलोशी कोर. हांगा जण एकल्याची गरज मागची.
ए बोरवे साताना आवयतीची जी वर्तवता आमचे जिवीत आमचे अमृत आनी आमचो बरवसो विनोदी कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वोस आमकां मेलोशी कोर. ए बोरवे साताना आवयतीची जी वर्तवता आमचे जिवीत आमचे अमृत आनी आमचो बरवसो विनोदी कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वोस आमकां मेलोशी कोर. एक आमच्या बापा एक नमन बरे आनी अनोद बापा सांतान माईक. आमच्या बापा सगळीच्या नांव पवित्र जावं चोरायज आमकां येवं ती कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका वायटांनी आमकां निवार. नमान बरे प्रेम बरेले सर्वेस पोजताय आसा अस्त्र्यामध्ये तो सदोव आनी सदोवचो पुच्छेसू बापा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक. Santa तुझे सुफल